पाठ 6 एकचारान जगप. आमी कांय जनावरां आनी वनस्पत एका घरांत हाडटात. कांय जाणांनी आतांच थंय रावपाक सुरवात केल्या. केन्ना केन्ना आमी तांकां घरांत दवरतात वा घरांत मोगान हाडटात, पूण केन्ना केन्ना घरांत ते आमकां आवडनात. आमी आमच्या घरांतल्या कांय जनावरांक आनी वनस्पतीक अन्न, उदक आनी आलाशिरो दिवन तांची जतनाय घेतात. आंब्याचें झाड. शंभू हो एक ल्हान भुरगो. तो एक दीस आपल्या बापाय वांगडा रानांतल्यान वतालो. वाटेंत ते आंब्याच्या झाडा सकयल रावले तेन्ना ताणें म्हणलें, आंब्याचें झाड हें सवणीं, चानयो आनी माकड आनी वेगवेगळ्या जनावरांचें घर आसता. एक माकड आंबो खावन ताची बी भायर उडयता तें पळोवन ताणें हे विशीं बापायक सांगलें. ताच्या बापायन ताका म्हणलें, शंभू, ह्या बियांतल्यान नवी वनस्पत भायर सरतात तें तुका खबर आसा? अशे तरेन जनावरां आनी वनस्पती एकामेकाक मदत करता. झाडां वयल्यान पडिल्ल्या आंब्याक पळोवन शंभू तो उखलपाक धांवलो. पळय, ताणें म्हणलें, म्हाकाय आंबो मेळ्ळा. फळां न्हय तर आमकां वनस्पती कडल्यान भाजी आनी हेर जायत्यो गजाली मेळटात, अशें शंभूच्या बापायन म्हणलें. हय, आतां याद जाली, तुवें म्हाका पयलीं हें सांगलेलें. आमकां कपड्या खातीर वखदां, फायबर आनी घरा खातीर लाकूड वनस्पती कडल्यानूच मेळटा. झाडांचे उपयोग. झाडां आमकां सावळी दिता. झाडां आमकां लाकूड दिता. झाडां आमकां तंतू दिता. झाडां आमकां ताजी हवा दिता. झाडां आमकां फळां दिता. झाडां आमकां वखदां दिता. तशेंच झाडां जनावरांक आलाशिरो दिता. तुमकां खबर आसा, चानी चुकून हजारांनी झाडां लायता. ते जमनीनी बियां लिपयतात आनी मागीर तें खंय दवरल्यां तें तांकां याद उरना. अशे तरेन जायतीं जनावरां आनी वनस्पत वेगवेगळ्या तरांनी एकचार आनी समतोल सांबाळटा. आमकां एकामेकाची गरज आसा. जे तरेन आमी जनावरांची आनी वनस्पतीची काळजी घेतात, तशेंच राखण, अन्न आनी आलाशिरो लेगीत दितात. तशेंच आमकां तांचे कडल्यानय खुबशी वस्त मेळटात. देखीक गाय, म्हशी आनी बोकड्यां कडल्यान आमकां दूद आनी मोगाळ संगत मेळटा. देखूनच आमी ह्या जनावरांक इतलो मान दितात आनी तांकां आमी मायेन, काळजीन आनी आपलेपणान वागयतात. जनावरां आनी वनस्पत अन्न आनी आलाशिरो दितात. जनावरां झाडांच्यो बियो लिपयतात आनी माती पिकाळ करून वनस्पतीक आदार करतात. हाक लागून वनस्पत वाडपाक आनी लागीं पयस पातळपाक मदत जाता. तशेंच आमी अन्न, आलाशिरो, कपडे आनी सुंदरताये खातीर वनस्पत आनी जनावरांचेर आदारून आसतात. तुमच्या वनस्पती इश्टाक भेट दिवप. जेन्ना तुमकां दूख जाता, अस्वस्थ वा राग येता, तेन्ना तुमी तुमच्या वनस्पती इश्टा कडेन वचून तुमकां कशें दिसता तें उलोवंक शकता. तुमी खूश आसता तेन्ना तुमी तुमच्या झाड इश्टा कडेन उलोवंक शकतात. झाड इश्टा कडेन तुमची भावना सांगल्यार उपरांत तुमकां कशें दिसलें? वनस्पतीची जतनाय
आनी आदार हाची गरज आसता. तशेंच जनावरांय करतात. आमी सगळीं एकामेकाक मजत करूंक शकतात. एक खरी काणी. ही काणी तमिळनाडूंतल्या वालपराय नांवाच्या एका ल्हानशा शाराची. पुराय शाले वर्सा वालपराईच्या वेगवेगळ्या शाळांतलीं भुरगीं आनी शिक्षक आपल्या शारांत येवपी सुकण्यांचो सोद घेतात आनी तांची नोंद करतात. पावसा उपरांत आनी शिंयाच्या म्हयन्यांत ते ह्या सुकण्यांक ग्रे वॅगटेलाक खासा येवकार दिवपाची येवजण करतात. ह्या सुकण्यांक सादारणपणान तमिळ भाशेंत वालत्ती कुरुवी ह्या नांवान वळखतात. थंड शिंयाच्या दिसांनी ग्रे वॅगटेल दोंगरांतल्यान भारताच्या उशण वाठारामेरेन पावतात आनी थंय कांय म्हयने रावतात. जेन्ना पयले ग्रे वॅगटेल वालपराय पावतात तेन्ना भुरगीं आनी शिक्षक सुकण्यां खातीर येवकार पोस्टर लावन तांचें आगमन मनयतात आनी ते सगळ्यांक मिठाय वांटतात.